तो कन्सेप्ट आनी तुमकां दिवप आनी फुडें ताजेर अंमलबजावणी कशा तरेन करुया आमी ह्या संदर्भांत एक थोडक्यांत हांव कांय गजाली सांगपाक सोदतां. आज आर्ट एंड कल्चर खात्याचो मंत्री जातकच जे कांय थोडे कन्सेप्ट आमी फुडें हाडपाक जाय, तातूंत मध्ये आशिल्ल्यो ज्यो योजना त्यो दुरुस्ती करप किंवा फुडें वचप किंवा जाय कितें हाचो विचार करता आसतनाच की एक गजाल लक्षांत इतली वर्सां सातत्यान आमी विचार करता आनी आमी सगळे मान्य करता ती एक गजाल म्हाका कशें हांव सदांच तो एका बिंदूचेर विचार करता कसो की प्रत्येक मनशाक एक कल्चर आसपाक जाय. तो मनीस जो आसा न्ही ताजे कडेन कल्चर आसपाक जाय, ताजे एक संस्कार आसपाक जाय. तर नासत जर जायत कल्चर नासत जर जायत संस्कार नासत जर जायत न्ही जाल्यार आमी ताका नांव दिता मागीर, बरोबर काय न्ही. तो संस्कारी मनीस म्हणटा, तो कल्चर्ड मनीस म्हणटा. मागीर तशाच तरेन त्या गांवांक कल्चर आसपाक जाय. त्या गांवांक कल्चर आसत जर जायत जाल्यार तो गांव बरो म्हणटा आमी. त्या गांवांक कल्चरच नासत जर जायत न्ही, गांवांक कल्चरच ना म्हणजे कोण कोणाचो पांयपूस ना जाल्यार परत ती नांवाणग्याक पात्र ठरता. परत एकदा त्या राज्याक कल्चर आसपाक जाय आनी देशाक कल्चर आसपाक जाय आनी जाल्यारच आमी त्या देशांतले, त्या राज्यांतले, त्या गांवांतले आनी तो मनीस जो आसा न्ही तो कल्चर्ड सुसंस्कृत अशें म्हणटा. आनी आमकां अपेक्षीत आशिल्लो जो एक बरो मनीस आसा जर जायत जाल्यार ताका हो बरो मनीस अशें ताका हें दिता आमी, नांव दिता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक गजाल म्हाका गेली अनेक वर्सां ती सातत्यान म्हणटा ती हांव परत तो उल्लेख करता. गोंय राज्याक सद्याक मरे आमी पळयता आसतना की गोंय राज्याची जर कल्पना आमी करता आसतना भायर म्हणजे आमी सोडून दी गोंयभरांतले समजा एक आमकां 300-400 शिगमे आसत जर जायत न्ही त्या सगळ्या शिगम्याचो पारंपारीक शिगम्याचो आसपाक जाय. एक वर्साक जातलें अशें ना. घडीक ह्या वर्साक आमी 150 शिगमे करत, फुडल्या वर्साक आमी 150 शिगमे करत, फुटाची फुडल्या वर्साक 3-4 एटलिस्ट 2 ते 3 वर्सां भितर आसा न्ही संपूर्ण गोंयभरांतले पारंपारीक शिगमे तांकां आर्थीक सहाय म्हणजे ढोल ताशे पारंपारीक ड्रेस घेवपा खातीर आमी केले अशें जालें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तातूंतल्यान कांय गजाली लक्षांत घेतल्यो की आमी समजा हांवें किंवा आर्ट एंड कल्चरान केल्यो 100% गजाली की आमी सारक्योच आसा अशें न्ही त्यो दुरुस्ती करपाक मेळटल्यो. आनी तातूंतल्यान म्हणजे एक प्रकारे म्हणजे पारंपारीक शिगम्याक आर्थीक सहाय्य दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तो शिगमो टिकचो, परंपरा उरच्यो आनी आमचे संस्कृतीचें जतन जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हे सगळें घालून घेतलें आसा. आनी त्या मुळे प्रामुख्यान जें आसा न्ही आमी तशें रितसर जें आसा न्ही आमी गुपचूप केलें अशें कांय ना. कित्याक गेले 5 म्हयन्या पयलें सरा ती 2-3 खातीं आयलीं मंत्री जातकीर पयलीं सभापती पदाचो इतलो उपयोग केलो, गांवच्या बारीक बारीक लोकांक सुद्दां विधानसभा म्हणटा ती दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तितून सर सक्सेस जाले. सभापती पद कशें आसचें हें सरा कडच्यान बाकीच्यांनी हें पळयलें आनी आतां सभापतीच्या पदाक चडावड जावपाक लागली. मागीर मंत्रीपद दिल्लें गेलें. मंत्रीपदांतल्यान कला आनी सांस्कृतीक खात्यान जायत्यो येवजणी केल्यो, कला महोत्सव केले, बाकीचे आर्ट एंड कल्चरान जायत्यो खिरापती वाटली गेल्यो आनी तितूंत म्हाका दिसता चडांत चड काणकोणकारांनी ताजो अनुभव घेतिल्लो आनी लाभय घेतिल्लो आसा. आज खऱ्यांनीच बरें दिसता कित्याक ज्या तरेन आमी पळयताले आनी रमबाबांनी हांव उलयतालो आनी प्रभाकर बाब कितें काय म्हळ्यार ज्या तरेन हांगा उपस्थिती आहा काणकोणांतले सगळे मेळ एक जाग्यार हाडपाचें कार्य कोणी केलें जाल्यार ते रमेश सरान. म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळे आडी मागता मोठ्यान ताळी जावच्यो रमेश सरा साठी. अशें एक व्यक्तिमत्व आसा हें, अशें एक राजकारणी आसा, असो एक समाजसेवक आसा जो गांव गोंय जोडपाचो प्रयत्न करता. तेजी कसलीच आस ना फाल्यां म्हाका कोण मत मारतलो मारली ना हें कांय ना. ते हांव सदांच तेंचे बरोबर आसता. बाकीचो तेंचो स्टाफ आसता, बाकीचे कार्यकर्ते असतात, तेंची एकच येवजण आसा सरकाराचो बारीकांतल्या बारीकाच्या घटकाक आमी फायदो करपाचो प्रयत्न करया. म्हण हांव ह्या वेळार इतलेंच सांगन तुमी ही जी संकल्पना केला तितूंतल्यान गांव चड जोडलो वतलो. कित्याक हे मेळ हळू काही कडेन लुप्त जातात अशें दिसतालें पूण ना. आयज तुमी जर हे आर्थीक मदत दिल्ली तितूंतल्यान म्हाका दिसता वाड्या वयले प्रत्येक भुरगो भायर सरूंक सोदतलो. म्हण ह्या वेळार हांव तुमचे वतीन सगळ्या वतीन कला आनी सांस्कृतीक खाती आदरणीय रमेश सर हेंकां आनीक माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेंकांय बी देव बरी करूं म्हणटा. 34 ग्रुप आमचे रजिस्टर जाल्ले आसा असो म्हाका दिसता एकूय आमचो ग्रुप ना. कारण आमी सगळे वाड्यांनी कितली मेळ आसा ते आमी वेवस्थीत पळोवन आनी ते आयज पर्यंत जिते आसा अशें सगळी वेवस्थीत हें करून
34 मान रजिस्टर जाल्ले आसा आनी केप्यां 34 मेळ अजून पर्यंत आसा. म्हणून आमी फक्त सराक देव बरें करपाक लागून हांव उबो आसात. सरान ही जी कल्पना आसा ती आमची संस्कृती आसा ती टिकून उरपाक जाय, आमचो मेळ जो आसा तो टिकून उरपाक जाय म्हणून ही कल्पना हाडली. म्हणून सराचे आनी त्याच बरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री यांचे दोगांचे आमी आभार व्यक्त करता आनी सराक परत एकदा देव बरें करूं. जे आर्थिक सहाय्य पयलो मान केपें गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.